नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग गोवा. सुयश गावणेकाराचो येवकार. खबरो विस्तारान. पंचायतीचो जाहीर प्रचार काल सोंपलो. फाल्यां 10 ऑगस्टाक मतदान आनी 12 ऑगस्टाक मतमेजणी तालुको पांवड्यार जातली. 5 तालुक्यांतले मेळून 45 बूथ असुरक्षीत, गंभीर आनी संवेदनशील म्हूण निश्चित केल्यात. 64 पंच आदींच बिनविरोध वेंचून आयल्यात. उरिल्ले 1464 पंचांच्या सुवातीक 5038 उमेदवार. पंचायतीचो प्रचार सांजे 5 वरांचेर सोंपलो. आता बुधवारा 10 ऑगस्टाक मतदान आणि शुक्रारा 12 ऑगस्टाक मतमोजणी. 186 पंचायतीच्या 1528 प्रभागांनी पंच पदा खातीर मतदान जावपाचे. 64 पंच बिनविरोध वेंचून आयिल्ल्यान वेंचणूक फक्त 1464 प्रभागांनी. 5038 उमेदवार, 1464 प्रभाग, 7,97,020 मतदार, 3,87,000 दादले आणि 4,10,000 बायलो. 1464 प्रभागांक 1517 मतदार केंद्रांचेर मतदान जातले. राज्यात 45 बूथ असुरक्षीत, गंभीर आणि संवेदनशील निश्चित केल्यात. ह्या जाग्यांचेर चड पुलीस फोर्स आसतलो. राज्यातले 45 असुरक्षीत, गंभीर, संवेदनशील प्रभाग म्हणून घोषित. रुमडामळाचे 4 बूथ गंभीर, चिखलेचे, साकवाळचे दरेकी 6 बूथ क्रिटिकल, केपे आंबावलीचे 2 बूथ संवेदनशील, कांदोळेचो 1 आणि पेन्नदा फ्रांकाचे 2 बूथ असुरक्षीत घोषित. चिमलाचे 5, सांताक्रूजचे 4, खोर्लेचो 1, करमळेचे 2 बूथ क्रिटिकल, सालिगांवचे 5, सांगोल्डाचे 4, रेश मागुसचे 3 बूथ क्रिटिकल. ह्या बुथांचेर चड पुलीस फोर्स घालतले. 12 तालुक्यांतली पंचायतीची मतमोजणी त्या तालुक्यात लागीं एकाच कॉम्प्लेक्सात आशिल्ल्या 21 सुवातींचेर जातली. तारखेक आतां इलेक्शन आसा. आमकां पोस्टल बॅलेटाचो सामको बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळा. सो ऑलमोस्ट आतां केपें तालुका 11 पंचायतीक ओवरऑल ऑलमोस्ट 40 पोलिंग पोस्टल बॅलेट्स आयले आसा. एंड ऑलमोस्ट कितें काय म्हळ्यार तितल्याचे मागीर पोस्टल भोटिंगाचे वोटींग आमी देर एंड देर जाल्ले आसा आमच्या ऑफिसाक. आनी फाल्यां बी आमी हिंगा पोस्टल बॅलेट ओपन दवरतले. जे कोण आमचे केपें तालुका पोस्टल बॅलेटाचे कोणाचो आसा, पुलीस फोर्स जावं अदर डिपार्टमेंट जे गव्हर्मेंट ऑफिशियल जे इलेक्शन ड्युटीक पडला, तेमकां म्हाजो एक रिक्वेस्ट आसा की तुमी आमचे केपें मामलेदार ऑफिस एज वेल एज कावंटिंग सेंटराचेर आमचे पोस्टल बॅलेट ओपन बॉक्स ओपन आसतले. तुमी येवन तुमचे वोट कास्ट करून वचचे. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार. शेतकी सहकारी मार्केटिंग महासंघाकडच्यान 408 मेट्रिक टन दाळ खरेदीक मुख्यमंत्री सावंत आनी पीडीएस मंत्री गोविंदान मान्यताय दिल्ली. 22 एप्रिल 2020 मंत्रिमंडळान प्रस्ताव पास केल्लो. मुख्यमंत्री आनी गोविंदाक सगळें खबर. आतां हात फाफुट्टात म्हूण विजयाचें ट्वीट. सिव्हिल सप्लाय सचिवाचे सयेच्या प्रस्तावाचो पुरावो. मेट्रिक टनाक 79,000 रुपयांनी खरेदी. राशनाचेर विकपाचे 83 रुपया किल. हे घेतलें जेन्ना गोंयाक लॉकडावन आशिल्लो. म्हणल्यार 2,43,000 किलो जर एक किलोच एक गोंयकाराचे घरा पावयलेले जाल्यार म्हाका दिसता आख्खे गोंयाक म्हळ्यार 2,43,000 फॅमिलीक तूर दाळ मेळपाची. तेन्ना तूर दाळ 200 रुपया ब्लॅक मार्केटान ताजो प्रेस आशिल्लो, कित्याक कांय मेळनाशिल्लें. सो जे मनीस अंत्योदय तत्वाचे उलयता, जे समाजांतले बारीकांतले बारीक मनशाक न्याय दिवपाचे उलयतात, तांणी आज बारीकांतले बारीक मनशाक फटोवन ही तूर दाळ घेवन ती कुसळली. हें आज सिद्ध जालां. आनी म्हाका दिसता हाजेर अशें दिसता की कला अकादमीच्या टायमार जे टेंडर नासतना पास केले आनी 50 कोटी रुपयाचे स्कॅम केला, तशें हेंय बी स्कॅम तशेंच केल्लें आहा कॅबिनेटाक हाडून. आनी हाजे खातीर दुसरे मंत्री बी जे कोण आहा तेय कल्पेबल जाता. आनी मुख्यमंत्र्यान तेन्नाच्या मंत्र्याक आतां आपल्याक ते घेवंक नाका म्हणिल्लें आनी अशें तशें म्हणूंक जायना. ते खंयच कांय ना. तुमी तातूंत इनवॉल्ड आहात. आनी आतां उगीच एक खंयचे गव्हर्मेंट ऑफिसराक स्केपगोट करून वचनाकात. हांगा खरें जे कितें प्रोक्युरमेंट स्कॅम आहा ताजे खोलायेन ताजेर SIT घाला, ताजेर इन्व्हेस्टिगेशन करा. हें हांव आतां प्रधानमंत्र्याक लेटर बरोवपाचो आहा, कित्याक हें लॉकडावनाच्या टायमार ही गोंयकारांचेर स्कॅमां हे सरकारान केल्ली आहा आनी ताजे खातीर गिल्टी हॅज टू बी ब्रॉट टू बूक. MPTच्या भोंवतणी वर्साचे अर्दे दीस हवा बरी, बाकीचे दिसांनी समाधानकारक, साधारण वा सापूच पेड्ड्यार. प्रदूषण नियंत्रण मंडळान वर्सभर एअर मॉनिटरींग केलें.
IIT मुंबईच्या अभ्यासाचो असोच रिपोर्ट. मंडळान हे दोनूय रिपोर्ट मतींत धरून MPT कोळसो हाताळूंक मान्यताय दितना कांय अटी घाल्यात. खासा रिपोर्ट. कोळशाक आणि MPTंतल्या हेर उद्देगांक लागून जावपी प्रदूषणाचे पातळेचो अभ्यास करपाक प्रदूषण नियंत्रण मंडळान एप्रिल 2021 ते मार्च 2022 मेरेन बायणा MPT क्वार्टर्स आणि वास्कोचे फ्यूज कॉल ऑफिसा कडेन एअर मॉनिटरींग केल्ले. ताचो रिपोर्ट आयला तो असो. एप्रिल 2021 ते मार्च 2022 मजगती 97 दीस एअर क्वॉलिटी मॉनिटरींग. बायणा MPT क्वार्टर्स वास्को फ्यूज कॉल ऑफिसा कडेन मॉनिटरींग. वर्सांतले 53% दीस ह्या वाठारांत एअर क्वॉलिटी बरी. वर्सांतले 38% दीस ह्या वाठारांत एअर क्वॉलिटी समाधानकारक. वर्सांतले 7% दीस ह्या वाठारांत एअर क्वॉलिटी मध्यम. वर्सांतले 2% दीस ह्या वाठारांत एअर क्वॉलिटी सापूच बाबत. IIT मुंबयनी वास्को वाठारांत एअर क्वॉलिटी मॉनिटरींग केल्ले. तातूंतय वास्को वाठारांत अशेंच एअर पोल्युशन सांपडलां. ह्या दोनूय रिपोर्टा वयल्यान प्रदूषण नियंत्रण मंडळान MPT कोळसो हाताळपाक मान्यताय दितना कांय अटी घाल्यात त्यो अश्यो. पोर्टाच्या वाठारांत हवामान स्टेशनाचे प्रभावी नेटवर्क उबारचे. ताचो डाटा सरळ प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे कचेरेत पावतलो. गाडयो यो वच करपी पोर्टा भितरले कच्चे रस्ते पुराय कॉन्क्रीट करून घेवचे. मंडळाचो सल्लो घेवन शिमेचेर सतत एक अपविंड आनी 2 डावनविंड एम्बियंट एअर मॉनिटरींग सिस्टम घालच्यो. दुल्लांचे प्रदूषण उणें करपाक आंतरराष्ट्रीय पावंड्यार वापरात आशिल्ल्या उत्तम पद्दतींचो सोद घेवन त्यो बंदरांचेर वापरपाच्यो. पोर्टांत माकना कार्गो तंत्रज्ञान वापरपी स्किल्ड स्टाफ आसपाक जाय. बार्जींतल्यान मालाची येरादारी करतना पुराय धांपूनच करची. माल लोड अनलोड करतना डस्ट सेपरेशन सिस्टम चालीक लावची. कार्गोत वलसाण दवरप. चड उंचाये वयल्यान माल खाली करप ना. धुल्ल पार्टिकल शारा मेरेन पावचे न्ही म्हूण ऑपरेशन मुरिंग डॉल्फिन 2 आनी 3 करची. हवामानाचो अदमासाचो रिपोर्ट MPTन सदांच काम हाताळटल्ल्यां कडेन दिवचो. वाऱ्याचो नेट पळोवन काम सुरू दवरपाचें काय ना तें थारोवपाचें. मुरिंग डॉल्फिन 4, 5 आनी 6 खातीर पर्यावरण दाखलो घेवचो. अश्यो कांय अटी घालून प्रदूषण नियंत्रण मंडळान कोळसो आनी कोक हाताळपाक MPTक मान्यताय दिल्या. ह्यो सगळ्यो अटी चालीक लावन प्रदूषणाचें प्रमाण देंवता काय ना ताचेर खंय मंडळ लक्ष दवरतले. मात कोळसो हाताळप चालूच. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी विक्रम नायक. मडगांव पालिकेक सत्तांतराचे वेध. BJPची सत्ता येवंक शकता म्हूण मंडळाचो अध्यक्ष रुपेश मातमो उलोवन दाखयता. BJPचे 7 नगरसेवक विधानसभा वेंचणुके आदीं फातोड्डेचो एकलो जॉयन जालो. उपरांत खारेवानाचो महेश आमोणकार आयलो. आनीक 4 जाण खंय संपर्कांत आसात. 13 जाले काय सत्तांतर. दिगंबर कामत BJPत येता म्हणटा ती खंय अफवा. मडगांव नगरपालिकेन जेन्ना आमी निवडून आयिल्ले तेन्ना आमचे 7 आशिल्ले. मडगांव मतदारसंघ नगरपालिकेन 3 मतदारसंघ येतात. गेल्ल्या फावटी इलेक्शनाक फातोर्डा मतदारसंघान जी निवडून आयली मडगांव नगरपालिकेचेर श्वेता लोटलीकर ही पार्टीन आयिल्ली. पयर आमी मडगांव मतदारसंघांतलो खारेबान म्हाका निवडून आयला इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट महेश आमोणकार हेका आमी घेतिल्ल्या. आनी 4 नगरसेवक मडगांव मतदारसंघांतले मडगांव नगरपालिकेंतल्या मडगांव मतदारसंघातले 4 नगरसेवक हे भारतीय जनता पार्टीच्या संपर्कात आसात. एनी मुमेंट आमी तांकां प्रवेश दिवपाक शकतात जर आमचे गणित सारकें जुळ्ळें आनी ते जर ह्या 15 ऑगस्ट वा हेच्या पयलीं आयले जाल्यार मडगांव नगरपालिकेन भारतीय जनता पार्टीचे 13 नगरसेवक जातले जे मेजॉरिटीन आसतले आनी भारतीय जनता पार्टी आमी नगराध्यक्षपद चौग जाण येवन मागीर कामकिलो भितर प्रवेश हांगा दिगंबर कामतीलो कांय संबंद ना. दिगंबर कामतीलो ज्यो अफवा हो दिगंबर कामतूच उडयता तेजे मनीस उडयता पण ते कापस्ताद ना. भारतीय जनता पार्टीन येवपाक खंयच्याच नेत्याक गोंयच्या वा आमच्या मडगांवच्या भारतीय जनता पार्टी दिगंबर कामत येता हें आमकां खबर ना. भारतीय जनता पार्टीन जर तो येता आमचो स्टँड आमी त्या टायमार डिक्लेअर करतले. आमचे क्लॅरिफिकेशन आमच्या पार्टीच्या अध्यक्षान दिला. तेजेच मनीस अफवा उडयता. जर ते कापस्ताद आहा जाल्यार एक राजिनामो दिवन पार्टी अध्यक्षाक मेळचे मुखावेलें स्टँड आमी सांगलें मागीर. मुणकारिकेची जाग्यार घालपाची जबाबदारी खासा मामलेदारांक दितले म्हूण येणावळ मंत्री बाबूश सांगता. दरेक तालुक्यांत कायदो सुवेवस्था सांबाळपाची जबाबदारी अतिरिक्त मामलेदारांचेर. बाबूश म्हणटा मिनिमम वेजीसाचो प्रस्न चवथी आदी सुटपाक शकता. ग्रेटर पणजी PDA खंय तेन्नाची आपले पुर्ती केल्ली राजकीय वेवस्था. बाबूश उलोवन मेकळो. So we are basically trying to fix that
by putting a separate mamladar in each taluka to look after this law and order and all the other daily routine matters. And we are basically going to appoint more mamladars who are dedicated basically towards this Munkariyal and tenancy cases to look after. पहिले सध्या आम्ही डेडिकेटेड मामलेदार अपॉइंट करतले टू लुक आफ्टर दीस केसेस. सो इन ऑल इन ऑल द एंड फाल्यां अशें जावं उपकारना थोडे कितें जाता मामलेदार ट्रान्सफर जाल्लेले आसता. ट्रान्सफर जावन मागीर दुसरो मामलेदार हू टेक्स ओवर तो मागीर पत्तो वयता इन दॅट केस ही टेक्स बॅक अगेन फ्रॉम डे वन. इट शूड बी लायक हाव कोर्ट्स फंक्शन. Even when the judges this thing, it is on record till what hearing you had taken and you should carry forward from there. Sorry, minimum wages. That is definitely going to be a good news for the workers. Hopefully before Ganesh. ग्रेटर पीडीए म्हणून प्रकार खंय काय नाशिल्लोत. स्टाफ NGPDAचोच वापरताले. त्या वेळार खंय ताचे पुरते ती राजकीय व्यवस्था केल्ली. बाबूश सरळ उलोवन मेकळो. Earlier there was only one NGPDA. The Greater NGPDA was just made. Actually, it looked like it was made. There's a time it was made in a hurry. It was more to accommodate me actually at that time. Even as far as the staff was concerned, the staff we were using the staff from NGPD. So there is no issue. Just correct what he has done. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळेकार. घेऊ एक बारीकसो ब्रेक. पळयत रावत प्रुडंट. PWD 400 इंजिनियर उणे कशें तरी काम चल्लां. PWD मंत्री काब्राल स्वता सांगता. मुख्य सचिवूच PWDचो सचिव. ताची कामां वाडल्यांत म्हूण खात्याच्यो फायली पेंडींग. ताचे कडेन उलयतलो ना जाल्यार मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवन सेक्रेटरी खंय वेगळो करचो पडटलो. इलेक्ट्रीक गाडयां वयली सबसिडी खंय सरकाराचें टार्गेट जालें आसूंये म्हूण बंद केलें आसूंये. फुडल्या पावसा मेरेन रस्त्यार फोंडकुलां आसूंक जायना. काम चालू आसा. तरी 400 इंजिनियरांचो उणाव आसा. कामां करून घेता म्हणल्यार कास्तीक जाता. स्वता मंत्रीच सांगता. इट इज नॉट दॅट इजी कित्याक विदाउट स्टाफ कोणाक घेवन काम करपाचें हांव सगळें पावूंक शकना. वॉटर सप्लाय, बिल्डिंग्स, रोड्स, सिवरेज 400 इंजिनियर शॉर्ट. यू इमॅजिन गोंय भरले येदेशे आपले टोटल इंजिनियर आसतले म्हाका दिसता ऑल पोस्ट पुट टुगेदर 750 आसतले. तितले 400 ना. ते पावस म्हणल्यार एक पोर्टलाचो विशय येवपाक जायना. हे विशय आमी काम आनी पावसान पोर्टल जातलेच. जे पर्यंत टोटल जायना ते हांगाच न्ही आख्खे जगान जाता. पूण ताका कसो सिस्टमा भितर कितें लोकांक त्रास जावपाक ना तेजेर आमी तोडगो काडटले. मुख्य सचिवूच आमचो सचिव. ताचेर कामांचो लोड उलोवन पळयता. ना जाल्यार खंय PWDक वेगळो सचिव करचो पडटलो. आतां म्हजो सेक्रेटरी आसा पळय तो चीफ सेक्रेटरी. पयर आमी इंजिनियर म्हाका सांगताले की पयलीं चीफ सेक्रेटरी जो पयलो सेक्रेटरी आसलो PWDचो आनी तेन्ना ही टू मेक डिसिजन आनी तेजे कडेन फायली उरना नासल्यो. आमचे चीफ सेक्रेटरी खूब कामां आसले कारणान ते थोड्यो फायली उरता. पयर उलयला तो दिल्ली आसा फाल्यां येतलो. फायले खूब पेंडींग आहा. अल्युमिना उदक काडपाचें हें करपाचें तें करपाचें खुबशें उरल्या. सो फॉलोअप करूंक येता. नाजाल्यार मागीर CMक सांगून मागीर सेक्रेटरी लेवलाचेर चेंज करूंक पडटलो. कित्याक लोकांनी इलेक्ट्रीक गाडयो घेवच्यो म्हूण आमी गाडयांचेर सबसिडी सुरू करतना आंकडो थारायल्लो. चड करून तो आंकडो पार जाला आसूंये म्हूण सबसिडी बंद केली आसतली. आदलो वीज मंत्री काब्रालाचो अदमास. आमी लॉन्च केल्ली इट वॉज फॉर सर्टन पर्टिक्युलर व्हेकल्स. आय थिंक इट हॅज मच हॅव अचिव्ड. म्हणजे इतल्यो गाडयो जाल्यो म्हूण आतां अचीव केल्या टू ब्रिंग अ सेन्सिटायझेशन. लोकां मदें गाडयो पावच्यो, लोकां मदें इलेक्ट्रिकल बायक पावच्यो, इलेक्ट्रिकल 4 व्हिलर पावच्यो म्हणून ते सबसिडी कंपनीन आमी तेन्ना डिवायस केल्लो. लोकांक आसा की सेन्सिटायझेशन करपाक तेन्ना आमी इतल्योच गाडयो म्हाका लक्षांत ना पूण ओन्ली 500 गाडयो 450 गाडयो आमी दितले. आमी 2000 मोटरसायकल दितले आनी कितले 150 रिक्षा दितले. अशें करून त्या स्कीम तशी आशिल्ली टू सेन्सिटायज की तुमी सांगता बरें पयलीं 2 लाख 3 लाख दितले आतां 1 लाख दी 50,000 दी अशें करून कितें करूं शकता जाल्यार हांव सीमा कडेन उलयतलो. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळकार. माधवी त्रिभुवनान गोंय, कर्नाटक आनी महाराष्ट्राक नवे DPR दिवंक सांगल्यात. आदले DPR रिजेक्ट केल्यात. नवी मागणी करपाक DPR करूंक जाय. DPR करतले जाल्यार डिमार्केशन जाय. कर्नाटक करता आसतलें. आमी 10 सुवातेचेर डिमार्केशन सुरू केलां म्हूण WRD मंत्री शिरोडकार सांगता. कर्नाटकान वेगळें कितेंय केल्यार खंय कोर्ट कंटेम्प्ट घालतले. जो DPR दिल्लो आमी दिल्लो, महाराष्ट्रान दिल्लो, कर्नाटकान दिल्लो
ज्यातून खूप मोठ्या प्रमाणात उदकाची मागणी केली, हे सगळे रिजेक्ट केल्लें आसा ट्रिब्युनलान. आनी ट्रिब्युनलान रिजेक्ट करून उदकाचें वांटप थोडेंशें केल्लें आसा ते ऑर्डरी प्रमाणे. आनी त्या अनुसार नवीन जर मागणी करपा खातीर DPR जो आसा पळय न्ही तो प्रत्येक राज्यांत करचो असो म्हटला. सो तो DPR करतलो जर जाय जाल्यार थोडेंशें डिमार्केशन करचें पडटा. आमी बी डिमार्केशन घेतिल्लें आसा. आमच्या हातूंत म्हादय बेजीन जे आसा पळय न्ही तातूंत भितर आमी सादारणशे 6 ते 10 सुमार सायट्स आमी पयलीं 59 म्हटिल्लें, पूण तातूंत इमिजिएटली ऑन प्रायोरिटी आमी सादारणशे 8 ते 10 सुमार सायट्स आमी आयडेंटिफाय केल्यात आनी ताजें आमी डिमार्केशन आतां सुरवात केल्ली आसा. तशेंच त्या पद्दतीन तांणी डिमार्केशन सुरू केलें आसतलें, कारण डिमार्केशन कित्याक करपाक जाय, DPR करपाक संबंदी. महाराष्ट्रान अजून म्हाका दिसता सुरू करूं ना, पूण कर्नाटकान केल्लें आसा. पण तें डिमार्केशन केलं ताजो अर्थ विशेश हें कांय जायना, इफेक्ट कांय जायना. इतलेंच कितें तांणी एक्चुअल तें काम करपाक जायना. तशें एखादें काम जर केलें जर जाय, डिमार्केशन सोडून दुसरें कितें काम केलें जर जाय जाल्यार आमी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आसा पळय ते सुप्रीम कोर्टाक फायल करतले. आमची नजर आसता ताचेर. आमचे चीफ इंजिनियर आसा श्री धारवा आमचे बदामी, त्या बरोबर आमचे एक्झिक्युटीव इंजिनियर आसा दिलीप नायक, हे ताची नजर दवरून आसात. दिलीप नायक तर सादारण विकली रिपोर्ट घेता तुमच्या लोकां कडल्यान. मोपाचो विमानतळ प्रकल्प आराखड्यांत बदल करतले जाल्यार नव्यान पर्यावरण दाखलो घेवचो पडटलो म्हूण मान्यताय दितना सुप्रीम कोर्टान स्पश्ट केल्लें. सध्या सगळे नेम गुटलावन चांदेल झाडांची अंधाधुंद कत्तल. GMRन आनीक 70,000 स्क्वेअर मीटर राना जमनीर काम सुरू केलां. असल्यांनी सरकार कोणाच्योय जमनी बळकायतलें, थळाव्या कोर्टांत चल्ले. ज्या टायमाचेर सुप्रीम कोर्टान मान्यता दिल्ली नॅशनल मोपा एअरपोर्ट फुडें वयचो म्हणून, आनी ते निवड्यान जे एनवायरमेंट क्लियरन्स दिले ते तेंच्यांनी ग्राह्य धरून जर हेतून ह्या प्रोजेक्टान जर आनी कितें बदलाव जातलो जाल्यार एनवायरमेंट क्लियरन्साची गरज आसा अशें स्पश्ट म्हटलेलें आसलें त्या निवड्यान. पूण आतां आमच्या निदर्शनाक अशी गोश्ट येयल्या, चांदेल गांवांत सर्वे नंबर 19 हे फॉरेस्टान रिजर्व म्हणून डिक्लेअर केल्ले, तातूंतली आतां 70,000 स्क्वेअर मीटर जमीन ही डायवर्ट करच्या खातीर सिव्हील एव्हिएशन धडपडीन आसात. आनी हे प्रोसेस चालू आसतना तेंच्यांनी ह्या एरियेतली कितलीशींच झाडां कातरलेलीं आसात विदावट एनवायरमेंट क्लियरन्स, विदावट एनी परमिशन. हो मुद्दो आमी न्यायालयान व्हरतलेच की हो सरकार बारीक लोकांचो विचार न करता आयज रिजर्व फॉरेस्टान गेल्ले आसा, फाल्यां सकाळी दुसऱ्याच्या प्रायवेट प्रॉपर्टीन सुद्दां वचपाक हे फाटीं फुडें पोवचे ना. हे जर आयज GMR कंपनी अशें आपल्याक जाय तशे जागे काबीज करता, जाय तशी झाडे बेहिशोबी म्हणटा तशी तोडटा, जाल्यार तेका सरकार कांयच जाप कितें विचारिना. जाल्यार ती झाडां जर तशी तोडीत रावले जाल्यार हे गवे रेडे बी खंय रावतले. हे आमच्या घरांनी येवपाक लागले, कॅनलांनी पडपाक लागले. कांय दिसांनी बिबटो वाघ येवन ते आमचे गायंक बी हे खाल्लेले आहा. मागीर हे गोश्टी घडले कित्याक तर ही झाडां हे हांगाच्यान नश्ट करतात. आनी हेचेर आयज सरकार सांगता की आमी झाडां इतली लायल्या तितली लायल्या. तांकां उच्च न्यायालयान सांगलेलें 5 लाख 5.5 लाख झाडां लायात म्हणून. हेतुली झाडां कितली लायली आनी कितली हांगा जिती रावली हे तेंच्यांनी दाखोवन दिवपाची. ताळगांव कार्दोज वाड्यार भाड्याक दिवपाचें सामान दवरिल्ल्या घराक उजो, मोठें लुकसाण. पियेदाद फेर्नांडीस म्हणटा ती खुर्च्यो भाड्यान दिता. पडवींत दवरिल्ल्यो 350 खुर्च्यो लासून काबार. बरोबर 4 वॉटर पंप, 1 स्कूटर, 1 वॉशिंग मशीनय गेलें. निकती तेन्नाच ती खंय भायर सरिल्ली. फाटल्यान उजो लागलो. फायर ब्रिगेडीन कसो तरी आटापो हाडलो. उजो कसो लागलो तो खंय कळ्ळो ना. नेबरांनी सगळ्यांनी म्हाका फोन मारून सांगलें उजो पेटला म्हणून. घरा येत जाल्यार सगळ्याक हिंगासर भायल्यान उजो पेटलेलो आहा. आमचे चॅर्स रेंटाक दिताले आमी. 350 सुमार चॅर्स लासल्यो, वॉशिंग मशीन लासलें, स्कूटर लासली आनी 4 उदकाचे पंप लासले. आनी उजो पेटोवन सगळ्यो ओंटी बोंटी सगळ्यो फुटल्या आनी सगळे वायर लासले हेचे लायटीचे. सगळी पायपलायन बा सगळें लासलें. कसो उजो लागलो कितें आयडिया? उजो लागलो तो कांयच खबर ना. आनी आमी घरानूय कोण नासलो आनी पंप पासून हांवें चलोवंक नासलें. आनी with the auntie's neighbor. So as the fire broke out, so we made after just a second, like we called to 101. So they came very quickly. Within 10 minutes they came.
ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.